आमचो ODP सध्या जो ओपन केला आमी ताज्या खातीर एक कमिटी फॉर्म करपाक आसली ती कमिटी फॉर्म केल्या. सपोज फाटले ODP पळयलो जाल्यार हातूंत भितर खूब मिस्टेक्स आसा. सो ऑल दीस डिस्क्रिपन्सीज कितें आसा त्यो सगळ्यो क्लियर करून एक ट्रान्सपरंट मॅनरान हो ODP जातलो. हांव जेन्ना पासून चार्ज घेतलो ह्या पिडीएन खुबश्यो इलिगॅलिटीज आशिल्ल्यो. आमची बिलां आउटस्टँडींग आशिल्ली जी केन्नाच पे करूं नाशिल्ली. सो आज खंय तरी गव्हर्मेंटान टी वन टायम सेटलमेंट स्कीम काडली तातूंत आमी खुबशीं बिलां ऑलमोस्ट क्लियर केल्या. सो फॉर द फर्स्ट टायम दीस इज हॅपनिंग की आमी SGPDAचे रीण फारीक करपाक लागले. आसता की टेंडरिंगाच्या बाबतींत इतली वर्सां केन्नाच जावना आनी थंय हो पयशे घेता तो पयशे घेता हो खाता तो खाता. पूण आमी जेन्ना पासून चार्ज घेतला तेन्ना पासून आमी टेंडरिंगाचो प्रोसेस स्टार्ट केल्लो. फाटले फॉर द फर्स्ट टायम 18 लाख रुपया PDA आयल्या. हाच्या पयलीं जेन्ना फेस्तां जातालीं तेन्ना 2.5 लाख मॅक्झिमम 3.5 लाख रेव्हेन्यू येतालो. म्हाका दिसता बाय नेक्स्ट इयर म्हाका दिसता दीस PDA वील हॅव इट्स ओन फंड्स टू ऑपरेट. विजय म्हणटा दाजीच्या फुडारपणान SGPDA बरें काम करतलीशी दिसता. ताका खंय सरकाराचो सारको तेंको मेळना. Nobody does a post-occupancy audit. These are instruments which can be done to improve the working of the PDA. It appears that this present chairman is serious about what he is doing. It appears. Initially it appears. However, he doesn't seem to be getting financial support from the government. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.